बीजेपी सरकार शेतकऱ्यांक सोपोवंक उठला म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केला। केंद्र सरकाराचे भूंय संपादन बिल पास जाल्यार खंयचोच शेतकार आपल्या जमनीचो धनी उरचो ना म्हणून राजू मंगेशकारान पणजे निषेध मोर्चात सांगलें। पणजे सरकाराचो निषेध करपा खातीर सीपीआयन धरणे धरलें। मोदी सरकाराच्या कामगार बिल आनी भूंय संपादन बिलाचो सीपीआयन देशभर निषेध सुरू केला। शेतकामत्याच्यो जमनी बळजबरीन जबरदस्तीन घेऊन भांडवलदारां सोपयतात आणि आज हिंदुस्थानात खंयचो शेतकरी आपल्या जमनीचो मालक उरचो ना हे बिल जर पास जालें आसत जाल्यार त्या मोदीन सांगलें ते अच्छे दिन लोकांचे येवना। आज हिंदुस्थानात अच्छे दिन जर आयले आसत तर त्या मोठ्या मोठ्या पुंजीपतीचे भांडवलदार मल्टीनॅशनल कंपनीचे अच्छे दिन आयल्यात। आज अच्छे दिन आयले आसत जाल्यार काय राजकारणी लोकांचे अच्छे दिन आयल्यात। आज एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाचो एसेट एका इलेक्शना पयलीं जर 5 कोटी आसता जाल्यार ते इलेक्शन काबार जाले उपरांत तेजो 250 कोटी 300 कोटी 400 कोटी सो अच्छे दिन फक्त राजकारण करणाऱ्या लोकांक आयला। गरीब गोंय जनते अच्छे दिन हिंदुस्थानाक येवना। कुंकळ्ळे युनियनान दवरिल्ले दुसरे अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तींत बुधवारा सांजे 3 मॅची जाल्यो। पयल्या मॅचींत हरियाणा पुलिसांनी वेस्टर्न रेल्वेक हरयले। दुसऱ्या मॅचींत इंडियन बँकेन केरळ पुलिसांक मारले। तिसऱ्या मॅचींत पुणेचो इन्कम टॅक्स पंगड जिखलो। तांणी यजमान कुंकळ्ळे युनियनाक मारले। तेत्तीसावी ज्युनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल सर्त 19 ते 24 मायाक वास्को एमपीटी ग्राउंडार जातली। गोवा सॉफ्टबॉल संघटनेन भारतीय सॉफ्टबॉल संघटना आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाक घेवन सर्त दवरल्या। चले आनी चलयांच्या गटांत सर्त जातली। भारतीय सॉफ्टबॉल संघटना आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्या सौजन्यान 33वी अखिल भारतीय ज्युनियर नॅशनल सॉफ्टबॉल चॅम्पियनशिप 2015 वास्कोच्या एमपीटी ग्राउंडाचेर 19 मे 2015 ते 24 मे 2015 ह्या दरम्यान आयोजित करता। ही स्पर्धा सकाळची सकाळी 7 ते सांजे 7 ह्या दरम्यान सबंद दिसभर खेळली वतली। एमपीटी ग्राउंडाचेर आमी 4 फिल्डां तयार केल्या आनी सायमल्टेनियसली 4 मॅची एकाच वेळार जातल्यो। भारतांतल्या 26 राज्यांसून 55 संघ चल्यान चलयांच्यो ह्या स्पर्धेत भाग घेतले। उणे 1200
पार्टिसिपंट ह्या स्पर्धेन भाग घेतले. ह्या स्पर्धेचो आमकां जो फायदो जाता तो खेळ जो आसा तो खेळाचो प्रसार करपाक आमचे जे युवक आसा त्या युवकांक संदी दिवपाक आनी एक नवें चैतन्य भुरग्यां मदीं तयार करपाक. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.